गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या आपत्कालीन विभागाचो आरोग्य अधिकारी डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकाराचे निलंबनाक स्थगिती। हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा केल्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। मजगती मंत्री राणेचेर विरोधकांची टीका। IMA गोवा आनी गोंयचे निवासी दोतोरांची संघटना गार्डाची विश्वजितान माफी मागची म्हणून मागणी। सरकारान टॅक्सी व्यवसायात सुटसुटीतपणा हाडपा खातीर ॲप एग्रिगेटर धोरण हाडला। 90% गोंयकारांक हे धोरण मान्य आसा। हे धोरण थळावे टॅक्सी चालकांच्या आड ना। कांय टॅक्सी चालकांचे चुकीचे वागणुकेक लागून पर्यटकांक त्रास जाता। बेटीच टॅक्सीकारांची दादागिरी खपोवन घेवचे नात। राज्यांत ॲप आधारीत टॅक्सी सेवा गरजेची आसा म्हणून मंत्री मॉविन गुदिन्होन सांगले। राज्य सरकारान नियोजीत केल्या ॲप एग्रिगेटर धोरणाक सध्या जायत्या टॅक्सीकारांनी विरोध दर्शायला। हे फाटभुंयेर मॉविन उलयतालो। कर्नाटक सरकाराचो दूधसागराच्या उदकाचेर दोळो आसा। त्या खातीर तांणी यत्न चालू केला। कर्नाटकाची नवी नाटकां पळोवपाक मेळपाक शकतात। ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक आनी म्हादय रक्षणा खातीर वावुरपी प्रोफेसर राजेंद्र केरकार हांणी हुस्को उक्तायला। दूधसागर गेलो जाल्यार आमचो धंदो वतलो म्हणून धारबांदोडेच्या थळाव्यांक हुस्को। म्हादय उदका लवादान 2018 ह्या वर्सा कर्नाटकाक 3.9 TMC फीट उदक म्हादयंतल्यान वळोवपाक मान्यताय दिल्या। गोंयाक 24 TMC फीट उदकाचो वापर करपाक मान्यताय दिल्या। गोंय सरकारान जर हे उदकाचो योग्य वापर करपाक सुरवात केली ना जाल्यार कर्नाटक दूधसागराचे उदकूय तांचे वटेन व्हरपाक कमी करचे नात। वेगवेगळ्या विशयावयल्यान ताळगांवची ग्रामसभा बरीच तापली। नळाक घाण उदक येता, शेतान उजो लागता आनी लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। आनी हेर जायते विशयावयल्यान समाज वावुरपी सेसील रॉड्रिगीजान ग्रामसभेत बोवाळ घालो खरो, मात तिचे कोणेच काना मनार घेतले ना। इतलेंच न्ही जाल्यार कांय जाण तिच्या आंगारूय धांवून गेले। ओलो कोयर आनी अडानी गॅस कंपनीच्या विशयावयल्यान रुमडामोळ ग्रामसभा तापली। अडानी गॅस कंपनीन कनेक्शन दिवपा खातीर रुमडामोळ पंचायत वाठारांतले रस्ते, गटरां आनी उदका पायपलायन फोडून दवरला म्हणून थळाव्यांनी आरोप केला।
सांग्यार 6 जुनाक धरिल्ल्या देवमाशाच्या 10 कोटींच्या अकारी तस्करी विशीं पुलिसांक अजून कांयच सुगावो मेळना। सांग्यावेले ह्या तस्करीचो पोरू वर्साचे रत्नागिरीतल्या तस्करी प्रकरणा कडेन कांय संबंध आसा काय असो प्रस्न आतां उप्रासता। पोरू मडगांवांय कोंकण रेल्वे पुलिसांनी अशीच एक तस्करी धरिल्ली, मात ते प्रकरणाच्या मुळा मेरेन पावपाक पुलिसांक अपेस आयिल्लो। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा डेंग्यूचे दुयेंती खूब कमी आसा। आनीकूय डेंग्यूचे दुयेंती कमी करतले जाल्यार लोकांनी आपलो सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरचो अशें आवाहन दोतोर कल्पना महात्मे हांणी केलें। डेंग्यू दुयेंसाची लागण मे म्हयन्याच्या निमाणे कडेन ते ऑक्टोबर म्हयन्या मेरेन जाता। फाटल्या वर्सा डेंग्यू दुयेंतींचो आंकडो खूब आशिल्लो। दुयेंत्यांचो आंकडो उणो करपा खातीर दोतोरांनी खूब कश्ट घेतल्यात। फाटल्या आयतारा गांजेच्या म्हादय न्हंयेत बुडून भारतीय खेळा प्राधिकरणाच्या 2 विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्लें। तांचे वांगडा आशिल्ल्या हेर 4 विद्यार्थ्यांनी आपली प्रशिक्षकाक वाटोवपा खातीर पुलिसांक चुकीच्यो जाबानी दिल्यो, मात बुडून मरण आयिल्ल्या लवप्रीत सिंग हांणी आपल्या मोबायलांत काडिल्ल्यो व्हिडिओ तो प्रशिक्षक तांचे वांगडा गेल्ल्याचे न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ल्याचे उक्ताडार आयले। मलपण सत्तरी रोहिदास गांवकर हांच्या घरा लागसार आशिल्ल्या खड्ड्यांत मस पडपाची घडणूक घडली। उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालपी दळाक कळीत केलें। उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून खड्ड्यांत पडिल्ल्या म्हशीक भायर काडलें, मात तिचो जीव वाटावपाक पावलें ना। राजधानी पणजे स्मार्ट जावपाच्या वाटेर आसतना पणजे बस स्टँडा फाटल्यान आशिल्ल्या आंतरराज्य बस स्टँडाचेर मात बुरशेपणां वाडल्यात। नाल्यात साचिल्ल्या कोयराक लागून साथींची दुयेंसां पातळपाची शक्यताय लेगीत न्हयकारूं येना।
वास्कोच्या फामाद दामोदर भजनी सप्ताहात गर्दी व्यवस्थापनाचेर देखरेख आणि चेंगराचेंगरी सारकेल्यो घडणुको जावच्यो न्हय म्हणून नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतले. तशेंच राजकारण्यांनी सप्ताहाक येतना तांच्या समर्थकांक घेवन येवन गर्दी करची न्हय अशें आवाहन वास्कोचे फामाद दामोदर भजनी सप्ताहाचे समितीन केलें. आयतारा दामोदर भजनी सप्ताह समितीचे नवे अध्यक्ष म्हणून नरेंद्र गुरव हांची निवड जाल्या. अंदू वर्साचो 126वो फामाद भजनी सप्ताह 30 जुलयाक जातलो. मोरजेच्या टॅक्सी व्यावसायिकांनी कॅब एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वांक विरोध केला. एग्रिगेटर टॅक्सी ॲपाक लागून थळाव्या टॅक्सीकारांचो धंदो काबार जातलो अशें तांचें म्हणणें. हे विशीं थळाव्या टॅक्सीकारांनी आमदार जी दारोलकार सयत बसका घेतली. आपूण थळाव्या टॅक्सीकारां वांगडा आसा अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी सांगलें. मराठी राजभास जावचे खातीर आतां निर्णयाक लढो सुरू करतना हो संकल्प पूर्ण जाय मेरेन सुशेगाद बसप ना असो निश्चय दिवचले जाल्यार निर्धार मेळाव्यात मराठी मोगिनी केलो. नायकनगर दिवचलच्या तारी सभाघरांत शेनवारा सांजे घडोवन हाडिल्ल्या मेळाव्या वेळार मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर, ज्येष्ठ मार्गदर्शक गोरा ढवळीकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. दिसपट्टे घडपी अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना. आयतारा सकाळीं श्रीनगरच्या पडपावन वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका जाणट्या बायलेक मरण आयलें जाल्यार 5 जाणांक दुखापत जाल्या. मेल्ले म्हायती प्रमाण एक वेगान येवपी अल्टो कार थेट वचून कनालांत पडली. कार चालकाचो कारवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. आयतारा सकाळीं 11 वरांचेर अमृतसर अन्नगर्ह वाठारांत एका पेंटाच्या कारखान्याक उजो लागपाची घडणूक घडली. हे घडणुकेंत दोगांक जीव वगडावचो पडलो. उजो लागताच उजो पावलपी दळ घडणूक थळार पावून तांणी उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो जाल्यार दुखापत जाल्ल्यांक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्यात. उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना.
एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्सान गांजो तस्करी प्रकरणात 1.75 करोडाची घोळे वखदां जप्त केली. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण आंध्र प्रदेशांतल्यान दिल्ली एका काळंगा व्हरपी टेम्पो गाडयेन घालून व्हरतना ही घोळे वखदां सापडली. हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे घोळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा. देशांत आतां मेरेन कोरोनाचे 6,000 सक्रिय दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 6 जाणांक मरण आयलें. कोविडाचे सगळ्यांत चड दुयेंती केरळांत सापडल्यात. मजगतीं गोंयांत लेगीत आतां मेरेन कोरोनाचे 9 सक्रिय दुयेंती आसात. दर एकल्यान मास्क घालून भोंवचें तशेंच कसलीय लक्षणां दिसून आयल्यार क्वॉरंटायन रावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. बाणावले पंचायत फुटबॉल सर्तीत युनायटेड क्लब ऑफ वेर्णान शेल्डन पेरेराच्या 2 तेजस्वी गोलांच्या बळग्यार कार्मोना स्पोर्ट्स क्लबाक 2-0 अशी मात दीत क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो. फर्स्ट हाफात दोन्ही पंगडांचो बरो खेळ पळोवपाक मेळ्ळो, मात हाचें रुपांतर गोलांत दिश्टी पडूंक ना. सेकंड हाफात वेर्णाचो आक्रमक खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. 56व्या मिनटाक शेल्डन पेरेरान परफेक्ट फिनिशिंग करून पयलो गोल केलो. रोखडोच फकत 4 मिनटांनी आनी एक गोल करीत पंगडाचो स्कोर 2 पावयलो. खेळाच्या निमणे मेरेन कार्मोना स्पोर्ट्स क्लबान एकूय गोल मारूंक नाशिल्ल्यान तांकां 2-0 अशी हार खावची पडली. आयतारा मडगांव होली स्पिरीट इगर्जेचे फेस्त मनयलें. थोड्यावेळांनी बेसांव घेवपाक इगर्जेन फेस्ताच्या मिसाक गर्दी केल्ली. ही पवित्र आत्माची परब आसा. सगळ्यांचे बरें जावचें म्हूण ह्या वेळार अमान दिवन म्हणलां. सवायशिणी बायलांचे उमेदीचे व्रत म्हळ्यार वडाची पुनव. वडाची पुनव म्हणटकीच फणस, अननस, आंबे आनी हेर फळां सयत फुलां, अणशीचे पेड आनी हेर सामानाक मागणी आसता. हे सामान सध्या दिवचलच्या बाजारांत विकपाक आयला. मंगळारा जावपी ह्या व्रता निमतान दिवचलचो बाजार सध्या वडाचे पुनवेक लागपी सामानान फुलपाक लागला. ह्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या.
आयतारा धारवाड्याक उटंगाराच्या पावसान हजेरी लायली. उटंगाराच्या पावसाक लागून भरपूर उदक रस्त्यांचेर तुंबले, जाल्यार डीसी कार्यालया भायर उदक तुंबिल्ल्यान प्रवाशांचे बरेच हाल जाले. उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान पुणेच्या हिंजेवाडी पार्कात भरपूर प्रमाणात उदक साचला. थंय आशिल्ल्या रस्त्यांचेरूय भरपूर प्रमाणात उदक तुंबला. हाका लागून कामाक वचपी लोकांची तशेंच वाहन चालकांची बरीच गैरसोय जाल्या. दिल्ली शहरात सध्या उष्णतेचे ल्हार आयला. तशेंच फुडल्या 5 दिसांनी 3 ते 4 अंश सेल्सियस तापमानात वाड जातली अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या. मंगळार म्हळ्यार 43 अंश सेल्सियस इतली तापमानाची नोंद जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना थळाव्यांनी हाची नोंद घेवची आनी गरजे शिवाय वतान भोंवचे न्हय, तशेंच भरपूर प्रमाणात उदक पिवचें. बोंडबाग आनी दुर्गाबाट ह्या दोनूय वाठाराच्या शिमेर व्हडा प्रमाणात कोयराचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. ह्या कोयराक लागून यो वच करप्यांक नाक आनी तोंडार हात दवरून वचचें पडटा. तशेंच पुराय वाठारांत घाणयारो वास पसरिल्ल्यान वेगवेगळ्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा म्हूण थळावे सांगता. फोंडा नगरपालिकेन तक्तो लावन लेगीत कोयर उडोवपाचें बंद जायना. देखून संबंदीत खात्यान खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मजगतीं भटकी सुणी आनी हेडगी गोरवांची समस्या वाडल्या अशें तांचें म्हणणें. आता सगळ्या पिराय गटांतल्या बायलां खातीर एक महत्वाची बातमी. राज्यांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतींनी बरीच वाड जायत आसा. त्या खातीर बायलांनी सतर्क रावन स्वताचें स्क्रीनिंग करून घेवचें, जेणे करून वेळार उपचार घेवपाक बरें पडटलें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. संवसारभरांत 1200 ते 1500 वेगवेगळ्या प्रकाराचे कॅन्सर आसात. मात गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंती चड मेळपाक लागल्या. गोंय सरकाराच्या स्वस्थ बायलां स्वस्थ गोंय ह्या उपक्रमा अंतर्गत केल्ल्या स्क्रीनिंगांत ही बाब उक्ताडार आयली.